असे जायते लोक रावंक शकता जे ऑपोजिशनाक तुमी सांगल्या खंय तरी तांच्यांनी एक म्युन्सिपालिटी तयारी करची कितें सांगूंक शकता सर तुमी? नाही, हांव सांगपाक सोदता कारण ज्या तरेन आमचे आमदार नवीन बाब गुदीन ह्या मतदारसंघात बऱ्या तरेचें काम करतात पण कांय राजकारणी बरीचशीं वर्सां ते निवडूनय येवना आनी ताका लागून तांच्यांनी एक नवी पद्दत राजकारण भितर सरपाक लागून जो वेगळो मार्ग पत्करलो तो न करता तांच्यांनी पयलीं जाय जाल्यार म्युन्सिपालिटीच्या निवडणुकीची परत तयारी करची आनी मागीरूच फुडलो विचार करचो. तर ज्या तरेन दाबोळीच्या मतदारसंघा भितर आमचे आमदार सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाचो प्रयत्न करतात कारण आमी जर पळयलें जाल्यार ह्या मतदारसंघा भितर गेल्या वेळार कांय आमचे विरोधी सुद्दां रावन सुद्दां आज सगळ्यांक ते बरोबर घेवन आयिल्ले आसात. मोविन बाब तरी 2017 भारतीय जनता पार्टीन आयले कारण ते बेजिकली ते भारतीय जनता पार्टीच्या सिंबॉलाचेरूच निवडणूक लढयली ते 2017 ते जिखले पण त्यानंतर पार्टीच्या सगळ्या लोकांक पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक बरोबर घेवन ते वचत आसात. असो एक कार्यकर्तो कोणें सोडूना तांच्यांनी की जो आपल्या बरोबर रावता. हांवें सगळे ओरिजिनल पार्टीचे सुरवाती पासून काम करपी सगळे कार्यकर्ते प्लस त्यांचे बरोबर आयिल्ले सगळे ह्या सगळ्या जाणांक बरोबर घेवन वचपाचें काम ते करतात आनी ताका लागून तांकां हारोवपाक जाय जाल्यार म्हणून हांवें म्हणलें की एखाद्यान वेगळ्या पद्दतीचें राजकारण भितर पार्टी परत एकदां सरकार हातूंत फोकसान येवपाक विचित्र वेगवेगळ्या गोश्टी ते करपाक म्हणजे भारत देशाचो फ्लॅग लावपाक अपोज करपाक आंदोलन करप म्हणजे हाचे सारकी आनी वायट गोश्टच ना आनी ताका लागून आतां तेंच्यांनी आपलो स्टेटमेंट वेगळोच बदललो आनी तांकां दिसलें की ते करतकच हिरोगिरी जावपाक ती जावपाक मेळना. त्यापेक्षा हांव तांकां सजेस्ट करता की तांच्यांनी म्युन्सिपालिटीक रावन जर वयर आयलें जाल्यार चड बरें हे अचानक येवचे पेक्षा म्युन्सिपालिटीक ट्रीप घेवची आनी मागीर कमबॅक येवचो काय आमचे प्रॉब्लम आनी लढचो तेच्या समोर. म्हाका खात्री आसा ते डेपॉजीट तरी दवरपाक शकतले काय कितें म्हाका प्रश्न आवलेशी.